डिपार्टमेंटान जो आमचो ड्रायव्ह चालू केला चवथीच्या निमतान आणि अशें आमी हांगा सुंदर फ्रूट प्रोडक्ट्स ह्या प्रमायसिसान पावलेले आसा आणि हांगा आमकां खूब नॉन कंप्लायन्स मेळला. एक तर तो अनहायजिनीक प्रिपेर करतालो, दुसरें तेजें पॅकींग सारकें नासलेलें, विदावट डेट पॅकींग करतालो तो, आनी आमकां असलो मावा खवो पिड्यार जाल्लो मेवला. नाव सुंदर आहा पण ते सुंदर कशें ना फूड प्रोडक्ट्स. सुंदर फ्रूट प्रोडक्ट्स. सुंदर प्रॉडक्ट ना सुंदर फूड प्रोडक्ट्स म्हणून थोडे हांगा धुळे. आणि तेजे कडेन म्हाका बर्फी म्हणून हें मेळ्ळा. बर्फी म्हणून एक प्रोडक्ट मेळ्ळा. हो एक्चुली ते मावा म्हणून यूज करता, ते पेडे करपाक. हितून तुमी पळयला जाता हितून वेजिटेबल ऑयल यूज केला आणि वेजिटेबल ऑयल यूज केल्लो मावा ते पेडे करता आणि हे पेडे आमकां सगळे खावयता. इवन हे यूज म्हणजे वापरलेलो जो मावा आसा भायलो मार्केटांतलो तो तें कलेक्ट केला, बरें हितून मिक्स करून तो परत घालता. इवन आय एम सस्पेक्टींग की ताणें एड केला वॉशिंग पावडर हितून शंकरपाळी आणि वर्सान इवन फटकी एड केल्या ताणें जिलेबीन. हे चडशे आयटम तेजे विदावट लेबल आहा. हे सगळे जवळ जवळ 3 लाखाचो माल आमी आतां तेजो सीज केला. इवन थोडी आमी सॅम्पल्स काडटा तेजी आणि आमी तेजेर लिगल एक्शन घेतले एज पर द लॉ. ह्यान पयलीं रेड मारलेली हेजे पयलीं आमी पळोवन ताका इन्स्ट्रक्शन्स दिवन तेजे कडल्यान काम करून घेतलें. मेनली म्हणजे हे माल पॅक केलो आसा ताका डेट घालपा लायली. हे कितें करता, हो माल पॅक करून असोच दवरता आणि जेन्ना ऑर्डर येता तेन्ना रिपॅक करता आणि तेंचे फुडली डेट घालता. म्हणजे एक्चुली खाणाऱ्या मार्केटान जी मॅन्युफॅक्चरींग डेट आसा तेजे परस बरोच फुडलो माल मेळटा. म्हाका आतां तेजे गाडयेन फाटल्यान 20 तारीख म्हणजे आयज 18 तारीख 2 तारीख फुडलो डेट घालून तांणी पॅक केला आसा.